म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, आयज आमी देवाच्या उतरान कितें म्हणून घेता आमचे पासून. पयले सुवातेर दाविदान जशे भाशेन सूट घेतलो ना, पूण ताणें दयाळाय दाखयली. सावलूक बोगशिलो. कित्याक लागून? कित्याक तो कोण पळय तो जाणा आसलो. तर हें चित्र आमच्या मनांत हाडूंक जाय. आमी कोण, दुसरी कोण. ताणें ताका वळखलो की तो सावलू देवान मागलोलो आनी मागलेल्याक आमच्यान कांयच वायट करूंक जायना. वय तो देवाचो मुनयारी, पूण हे भाशेन तो जियेता ताचे पातोक आमी बोगसूंक जाय. आनी दावीद हांगसर देवा सारको उदीक जालो. ताणें ताका बोगशिलो. हे परी देवाचो मुनयारी तो खरो जालो, कित्याक दाविदाकूय देवान मागलोलो. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, आमी ज्या मापान दुसऱ्यांक दिता त्या मापान आमकांय मेळटलें म्हणून आयज आमकां शुभ वर्तमानांत सांगलां. जे दुसऱ्यांनी म्हाका केलेलें जाय तें हांव तांचे पासत करीत तर ते म्हाका तेच भाशेन करतले. हे मूल्य जेजून आमकां सांगल्या. ताणें कितें सांगलां आमकां? मोग करात. आनी मोग कसलो तो ताणें आमकां दाखयल्लो आसा. बोगसूंक जाय, मागूंक जाय, तांकां बरें करूंक जाय. ती आमकां वायट करीत जाल्यार त्याच मापान आमी तांकां वायट करूंक फावना. वय पातकी पर्यंत तेच भाशेन मोग करतात. तर आमचे मदें कितें जावंक जाय? तर आमी ताचे मुनयारी न्हय, ताका आमी हाजीर कोत्ता न्हय, हे मनांत दवरया. आमी ताचे कुडीचे सांदे आनी तो आमचे सगळें कोणा पासत वावुरता ताचेच कुडी पासत. हें आमकां जिवंक आमचे वस्तूंकी जायना. आमकां ताचीच मदत जाय. ताचीच कृपा ताणें आमकां दिलेली आसा. ताचे कृपेन बरोवन मागण्यांतल्यान सदांच ताका पयलो वयलो स्थान दिवन आमचें जिवीत ताका समर्पून तो आमचें सगळें जिवन ताणें आपलो कारभार कार्य आमचें सगळें करचो म्हणून ह्या मिसांतल्यान आतां आमी ताका आमचें जिवीत भेटोवया. आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजू सगळें नवी ओत्मीक पावंड्याच्या जाग्यार आमचें जिवीत सादता. मनशा सारकी न्हय, मनशा भाशेन न्हय, मातयेची कशी न्हय, पूण ओतम्याची. तर जेजू आमचें जिवीत सगळेंच तुका आमी प्रत्येक सुस्कारान भेटयता. आनी प्रत्येक सुस्कारान तूं आमचें सगळें बरोवन येताय आनी आमकां तूं तुज्या एकवटान दवरून तुजें जिवीत आमचें सगळें जिवंक तूं आमकां कृपा, घोटाय, मदत आनी शक्ती दिताय.